देशाच्या विविध भागांनी कोविडाची प्रकरणां वाढत आसा. चौथे ल्हार सुरू जाला अश्यो वावड्यो आतां सावन पातळपाक लागल्यात. दिल्लीत आतां 60% परस चड पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्ल्यान गोंया सयत भोवतेक राज्याक कोविडाक लागून फावा ती जतनाय घेवपाचे तयारीक लागल्यात. राज्यात चौथे ल्हार अजून मेरेन पुरायन सुरू जावंक ना. मात दिल्लीत कोविड प्रकरणां वाडत आसात आनी देशांत प्रवासाचेर बंदी नाशिल्ल्यान गोंयांतय केसी वाडपाची चड शक्यताय आसा. गोवा 365 कडेन उलयतना तज्ञ समितीचो वांगडी दोतोर शेखर साळकारान सांगलें, वॅक्सिनेशनाचे बाबतींत लेगीत लोक आतां चड सादूरताय बाळगुपाक लागल्यात. इम्युनिटी जाली की ती परमनंट उरताली, तशें हातून जावंक ना. हांगा तुवें सुरवातीक इवन वॅक्सिन घेतले जाल्यारूच ती कमी जाता. इवन तुका जावन कोविड गेले जाल्यार सुद्दां ओवर ए पिरियड ऑफ टायम इट ड्रॉप्स. त्या खातीरूच बुस्टर डोजाची गरज आसा. आनी मजा म्हणजे कितें, ही सायन्स अजून पर्यंत सामकी तितकी सगळ्यांक कळूंक ना ते कितें व्हायरस ती. इट इज स्टील अंडर स्टडी जाल्ल्या आनी अशी स्टडी करपाक लॉंग टर्म स्टडी करपाक कोणाक चान्सूच मेळूंक ना. बिकॉज एवरीबडी वॉज जस्ट फास्ट जावपाक जाय आसलें सगळें म्हणून. पीपल वर डायींग, सो समथींग वॉज निडेड. सो वॅक्सिन मस्ट हॅव सेव्ड एटलीस्ट 70% ऑफ द डेथ्स. म्हणजे जे आता 3000 आमची जी सेकंड वेव्ह मेली तातूंतल्या आनी जर आमी घेवंक नाशिल्ले जाल्यार ते आनी 5-6 हजार तरी मरतले आसले. दे हॅव नॉट टर्म्ड इट एज अ फोर्थ वेव बिकॉज इट हॅज नॉट क्रॉस द थ्रेशहोल्ड. एक 1.8च्या वयर पावले की आमी नॉर्मली थ्रेशहोल्ड म्हणटा ते 1.8च्या वयर कितें पर्सेंटेज पावना. आमकां हांवें सांगिल्लें कितें, हांवें सजेशन म्हजें दिल्लें की एट रँडम तुमी दिल्लीसून जे फ्लायट्स येता तांचे एट रँडम 1-2-3 जाणांची चॅक करपाची. नॉट दॅट एवरीबडी हॅज टू बी चॅक्ड, पण एट रँडम मदींच एक 2 जाणांक धरले, केली टेस्ट, नेगेटिव्ह आयली, ओके चला घरा. दॅट कूड हॅव गिवन लिटल बीट ऑफ कंट्रोल. पण आता कशें जे खोकली बिकली आहा ते ट्रॅव्हलूय कोण करना, दे ऑल्सो देमसेल्स टेक रेस्ट. सो दॅट तितकी तरी मेसेज लोकांक सगळ्यांक गेले की आपली काळजी घेवपाची गरज आसा. बाय नेक्स्ट वीक आतां अजून ऑफिशियली येवंक ना, तांणी क्लियर केलां, पण अजून आमकां जो हे येवंक जाय वयरसून गव्हर्मेंटाचे, दॅट हॅज नॉट कम फ्रॉम 5 ते 12 नंतरची आतां सध्या चालू आसा. 15 to 18 म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 85 to 90% जाल्लें आसा वॅक्सिनेशन. 12 to 18 अरावंड 60% जाला. आनी हे 5 जर सुरू जाले जाल्यार वी वील कवर ओवर ए पिरियड ऑफ टायम सगळे कवर जातले. शाळा सुरू जातकीर तेन्ना फास्ट कवर जातले, कित्याक एका टायमारूच तुका सगळीं भुरगीं मेळटा, सगळे स्कुलान मेळटले, सगळीं मेळटली. बरं. आनी आतां तांकां जे भुरग्यांक जे डोजीस दिता आमी ल्हान भुरग्यांक, तेजे भायर वोय डोस दिवपाचो तांकां? ते डोजीस नॉर्मल न्हय, ते इम्युनो नॉर्मल तूं जे घेता न्हय वॅक्सिनेशन तुजें, जे टेटनस टॉक्सायड घेतलो तूं, डिप्टेरिया घेतलो, बाकी BCG आनी डिप्थेरिया आनी हे सगळे बाकीचे जे वॅक्सिनेशन आसा, पेंटावॅलंट वॅक्सिन बी, दे हॅव टू टेक. दॅट इज अ कंपल्सरी बिकॉज दे आर फॉर द स्पेसिफीक डिसीज. दिस इज इन एडिशन टू दॅट. आनी 5 वर्सांचेर फक्त एक टिटनस आसता आनी कांय व्हडलेशें नासता. बाकीचे सगळी वॅक्सिन पयलींच सोंपतात. GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बान्नेकार लेखीत राज्यांत येवपी चौथ्या ल्हाराचेर उलयलो. ताणें सांगलें, जून पावसाचो म्हयनो आशिल्ल्यान राज्यांत चडशा लोकांक थंडी जातली आनी ताका लागून हेच कोरोनाचें चौथें ल्हार कशें भासतलें. पण दिसता अशें की जुनाक हिट करतलो म्हणून फोर्थ वेव. It is difficult to say, but what happens in June is that Goa almost every June we have heavy monsoon, and during monsoon this ILR and the SARI cases they keep increasing. So the common cold is seen during month of June, and those patients could be confusing presentations with COVID illness. So we have to keep our guards on alert so that we don't miss anything and then we get a lot of cases. But Dr. Salkar is saying there is no need for any worry because if you won't hurt hit Goa on June. We individual opinion is also, I'm not saying that his opinion is wrong, but what is that is his feeling. But as of now, we cannot say that we will not get the fourth wave. He is also right that if you don't get it is better. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया.